सर्वय आमी सोम्यातय उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया, उल्हासाची गितां गावया. ओर्तो उपकारता सोदा वाडुया, काळजा मोना आमची उबारुया, महिमा ताची गावया, स्तुती उसारुया, आमकां ताका ओपून दिवया. गावया मधुर गितां, गावया मधुर गितां, हसिया सोम्याक आमच्या, राया वर्त्याक आकुलतीच्या. सर्वय आमी सोम्यातय उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया, उल्हासाची गितां गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. पास्का काळाचो 6वो आयतार. मोगाच्या न्हू एवकरिस्ताच्या ह्या बलिदानान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता. आयची देवस्तुती देवाचे उपादेश मोगान पाळया आनी पवित्र आत्म्यांक स्विकार करया म्हणलो संदेश दिता. देव आमचे सोबेन सदांच आसा. आमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून देवाचे उपादेश पाळोवन जेजूच्या सांगाता जियोंक गरज आसची कृपा मागया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, परतने फुडें तुमकां देव बरो दीस मागता. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमकां मागता. आयच्या पास्कांच्या काळाच्या 6व्या आयतारा आमी आयल्या. देवाचे उतार आमकां संदेश दिता. हेदोळ तुमी प्रस्तावना आयकलें. आमी हर एकल्यांनी देवाचो मोग करूंक आसा. हो आमचो कायदो. आनी तो कोणाक एक्सेप्शन ना, चुकोवन काणूंक जायना. कित्याक देव जावन आसा आमच्या जिविताचो दातर. जिवीत म्हणलें देणें. देवान मात आमकां दिवीत आनी तें देणें ह्या संवसारांत मात्र न्ही, मेल्या उपरांतय सर्गा राजांत देवा सांगाता आमी जियेतल्या. आनी हाका कारण जावन आसा देव. तें जाल्ल्यान आमी देवाचो मोग करूंक आसा. आनी आयची वाचपां सांगता, तुमी एकादा आमी देवाचो मोग केल्यार मात्र आमकां पवित्र आत्मो देव जेजू आमकां धाडटलो. तें जाल्यार पवित्र आत्मा आमी घेजे जाल्यार 2 हप्ते आसात. त्या आमी पवित्र पेंतेकोस्ते फेस्त आमी आचरण करचें जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमचें तें आमी घेजें जाल्यार आमी कितें देव आमकां सांगता, कितें आमकां जेजू सांगता तें आमी करच जाय. आमी सकाळीं नियाळ केलो देवाच्या उतरा वयर आनी तसो जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उतार तुमी पाळयात. आनी म्हजे उतार तुमी पाळशे जाल्यार पवित्र आत्मो मजतदार तुमकां येतलो आनी तुमकां कांयच बेबिरांत आसचें ना. देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आमी पातकी जावन आसा. परतून हेपोटी आमची पातकां वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान खरेंपणी वांटली जावं आमकां तयार करया. हांव पातकी सपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हा उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, सो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून बगे सदां मुखार मरये. सगळ्या देदूतान भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राव देवा लागीं विनाते करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपददा देव आमचे काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर.
Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. Mahima Deva, Mahima Deva, उत्सर्गे आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गींच्या राया, सर्ववेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्यात वैभवा बस. आम्ही तुका देवा करता. सोम्या येशू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्वता. सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मांडून घे. की त्या पवित्रम्या सांगाते देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलाच पवित्र, एकलाच ईश्वर, एकलाच परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, पुन्हा जिवान जाल्लो तुजो पून सगळोच पवित्रात्म्यान भरलो आनी महिमे वंसालो. आमकांय ताणें वो पवित्र आत्मो बसायला. आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या सताच्या आत्म्या पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एक पोनान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो वळ फिलीप समारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताजी शिकोवन आयकून आनी तांणी केल्लीं आसार्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मानान गमान दिलें. देंवसार लागिल्ल्या सबारतावन अशुद्ध आत्मे किरकोट्यो मारून भायर वताले. जायते आर मारिल्ले आनी पांगळे गूंज जाताले. ह्या पासून ते शहर ओड संतोशांत आशिल्लें. समारिया घरांनी देवाचें उतार मानून घेतलें. ही खबर जेरुजालेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सरशी धाडलें. ते थंयसर पावतस तांच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासून मागणें केलें. कित्याक तांचे मदल्या कोणायचेर तेदोळ पर्यंत पवित्र आत्मो देवूंक नातुल्लो. तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्थान मात्र दिल्लें. तोवळ
पेद्रोन आनी जुआवन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतार हें. भूमीच्या निवास्यानो देवाकानंदाची बोबुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवा आनंदाची पोटया. सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता. तुझी वांकणी करता, तुझ्या नावाची कीर्त गायता. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवा आनंदाची पोटया. भूमीच्या निवासान्यो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गीता गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तुवां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची पोटया. दर्यो ताणे सुखी धरण दिसता पर्यांत सुकयलो. सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पाय भिजन आसता उतरलो. या पसत आमी ताचे उदेशी संतोष पावया. तो आपल्या पदवेन सदांच राजवट चलयता. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोटया. दुसरें वचप सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें. प्रिती मोगाच्यानो, क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा. तुमचे थंय आशिल्ल्या भरवशाचें कारण विसारलेल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्त थंय तुमी आदातात ते बरे चालीची निंदा करून कोणीय तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश्ट सोंसी जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदान शिक्षा सोंसचे प्रास बरें आदारलेल्या खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्यां पासून म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासून एकच पाटी मरण पावलो. कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जीव केलो. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia.
जो कोण मुसो मोग करता तो मुझे उतर पाळता म्हणटा सोमी तवळ मुसो बाप तासो मोग करता आणि आमी दोगी ताचेशी येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजो उपदेश घेवन ते पाळटात तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो मदर तेरेजाच्या आश्रमांत आसरो घेवन आशिल्लो एकलो प्रायस्त पिडेस्त दादलो मनीस मरणाच्या तणीर तो आशिल्लो. मदर तेरेजा आनी तिच्या भयणींनी ह्या प्रायस्त पिडेजाची इतली जतन कान घेतली की ताका जियोंक एका दिसा प्रमाणे तांचो जीव मेळ्ळ्या बरी ताका कुमो करतले. आनी अशें मरणाच्या तणीर आशिल्लो वो कुटुंबाच्यांनी सांडून गेल्लो घराच्या भायर गेल्लो वो प्रायस्त पिडेस्त मदर तेरेजा पळोवन सांगता की मादर देव आसा गे ना गे म्हूण म्हाका गोत्तू ना पूण म्हाका तुमचो एक देव आसा गे ना गे म्हूण गोत्तू ना म्हाका पूण म्हाका तुमचो दोळ्यान दिसचो देव. जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतार पाळूंक जाय. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमच्या सोडून खातीर धाडलो. हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत आमी पयल्या अध्यायांत आयकता ताणें तेन्ना प्रवाद्यां धाडून ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां करून दिलो. अखेरीक वेळ काल भरती जातच ताच्या एकाच पुता जेजूक आमकां धाडलो म्हणटा जुवांव अध्याय 3 वचन 16. आनी जेजून आमचो इतलो मोग केलो की मोगाच्यान कुर्सार आमचो मोग कितलो म्हूण ताणें दाखोवन दिलो. एका इश्टा प्रात जीव दिवच्या की व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून बोनावंचर म्हणटा कुर्सार ताणें ताचें ते बॅग पर्स तो ओपन करन ताचें आमच्या सलवासाचें मोल कितलें आसा तें सक्कळ ताणें उपसून दिलें. आनी ह्या संवसारांत आसतना तो सदांच आमच्या सांगात रावच्या खातीर मेल्या उपरांत रावच्या खातीर निमाण्या ब्रेस्तारा तो उंडो घेवन वायन घेवन ही म्हजी कूड
हे म्हज्या हे रगात म्हूण म्हज्या उडासा करात म्हूण आमकां पवित्र येवकरचो सक्रामेंत घडण दिलो. इतलो अपरिमीत मोग जावन आसा आमच्या जेजू क्रिस्ताचो. आनी पुना जिवन जाल्या उपरांत तो 50 दीस सिसा सांगाता रावल्या उपरांत तो म्हणटा हांव गेल्ल्या करीत पवित्र आत्मो येवचो ना आनी पवित्र आत्मो तुमकां एक मजतदार जावन हांव तुमकां धाडटलो. पूण गरजेचें जावन आसा तुमी म्हजो मोग कर जाय आनी तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार हांवें कितें तुमकां सांगलां गे त्या प्रमाणे तुमी जिये जाय. आमी सकाळीं आमी नियाळ केल्लें देवाच्या उतराचो प्रभाव. देवान आमकां एक उपादेश दिल्यात, तशें जेजून आमकां उपादेश दिल्यात आनी ते उपादेश पाळचे म्हळ्यार आमी देवाचें उतार पाळिल्ल्या बरें आमी जाता. पूण मोगाचें न्हू, जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग केल्यार तुमी म्हजें उतार आयकयात. मोग म्हणलो एक शब्द पापसाई बँडीक सोळवा म्हणटा की सूख समजून एक वळख जाल्लो एक शब्द ह्या संवसारांत आसा जाल्यार तो जावन आसा मोग. द लव इज द मोस्ट एडल्टरेटेड वर्ड इन दीस वर्ल्ड. तें जाल्यार आमचें आनी तुमचें मिसांव जावन आसा ह्या मोगाक खरो अर्थ दिजय म्हणून. अरिस्टॉटल म्हणलो तत्वशास्त्रज्ञ तो ताच्या निकोमाकियन बुकान सांगता की 3 तरांचो मोग आसा. एक जावन आसा फिलियन, आनी एक एरोस आनी एक आगापे. ग्रीक शब्द हे फिलियन म्हळ्यार आवय बापाय भुरग्यां मोदें आसुल्लो तो मोग. आनी ह्या मोगांत स्वार्थपण आसात. तुमी बरें केल्यार आमी दिता अशें आमी एका शर्तां आवय बापायच्या आनी भुरग्यांच्या मोगांत आसात. आनी दुसरो मोग जावन आसा मोग करणाऱ्या मदलो मोग एरोटीक लव एरोस आमी म्हणटा. थोड्या काळा बाळटा, थोड्या काळा आमी आळवालता तो. पूण तिसरो मोग जावन आसा निस्वार्थ मोग आगापे आमी म्हणटा. कंडिशन नातुल्लो तो मोग. आनी हो मोग जावन आसा देवाचो मोग. आनी ह्या मोगांत आमी जिये जाय म्हूण आज जेजू आशयता. कशें म्हजो बाप देव मोग जावन आसा की त्या मोगाचें प्रतिरूप तुमी जाय आनी हें प्रतिरूप आमी जाय आमी देवाचें उतार आमी आयकोवच्या मुखांत्र आनी तें आमी पाळच्या मुखांत्र. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी देवाच्या मोगाचे धरले आरशे आमी जाय आमी रुपणे आमी जाय आनी तशें आमी करीत जाय जाल्यार देवा बरें जाय. जेजून आमकां सांगलां कसो म्हजो सर्गीचो बाप संपूर्ण जावन आसा की तशें तुमी जाया. कशें म्हजो सर्गीचो बाप तसो पावस वत सुर्यो बऱ्यांचेर कोड्यांचेर सगळ्यांचेर तो उदेंचें बरें करता, पडचें बरें करता की तशें तुमी हर एकल्याचो एकामेकाचो मोग करात. निस्वार्थ मोगान तुमी जियेत म्हूण आमकां सांगता. तर आमी देवाचो मोग करता गी ना गी. थोडे पटी त्या सिसां बरें जावंक पुरो, पेद्रू बरें जावंक पुरो. ते पेद्रू जेजू सांगता आसलो हांव मरोंकय तयार, तुज्या वट्ट खंय गेल्यार हांव वचून तयार म्हणल्यार पेद्रून जेजूक 3 पुडें नेगार केल्लें. आनी ताच्या पयलें जेजून विचारलें पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गी. पूण 3 पुडें ताणें सवालां विचारलें आनी पेद्रून म्हणलें वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो खरेपणी मोग करतां आनी हांव तुज्या सांगाता आसा. थॉमस मर्टन म्हणलो बरें म्हणटा की द सीड्स ऑफ क्रिश्चॅनिटी म्हणल्यार तो बुकान तो बरयता देवान आमचो पयलो मोग केल्लो, आमी देवाचो पयलो मोग केल्लो न्ही. आज जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतार पाळ्यात आनी म्हजें उतार पाळशात जाल्यार पवित्र आत्म्याक हांव धाडटा म्हणून. पूण जेजून हें उतार विचारच्या पयलेंच आमकां सांगच्या पयलेंच ताणें आमकां ससनातावन जेजून आमचो आज मोग केला. मोगाचें न्हू देवाचें उतार आज आमकां सांगता. आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें पयल्या सुवातेर. आनी दुसऱ्या सुवातेर आमी सोंसणीकायेन आसचें. मोग करचो म्हळ्यार सोंसणीकायेन आसचें. कित्याक सांत पावल म्हणटा मोग जावन आसा सोंसणीकाय, मोग सक्कड सोंसून व्हरता. आनी तिसरें आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार देवा थंय जेजू क्रिस्ता थंय पवित्र आत्म्या थंय आल्लो त्या संबंदा विशयांत आमी कान घेवचो आनी तोच संबंद बरो संबंद आमच्या कुटुंबांत आमी आसा करूंक आमी प्रयत्न करचे. मोगाच्या न्हू थोड्यो बटी आमी मोग म्हणटाना
तोंडार मात सैलाप असो मोग म्हणटा गोडसाण असो मोग म्हणटा पूण आमी करण्यानी आमी कर्ण दाखयना तें जाल्यार डेनिस वायटली म्हणलो बरें म्हणटा लव शूड नॉट बी ओनली नाउन लव शूड बी ऑल्सो वर्ब मोग केवल एक नामपद मा जावन जो नांवान मात आसून जो ते क्रियात्मक तरान क्रियान वा करण्यानी आमी मोग कर्ण आमी दाखोवंक आसा मदर तेरेसा तेंच म्हणटा मोग उतरांनी वर्णूसो मात्र न्ही पूण आमी करण्यानी आमचो मोग आसा जे खाली आमच्या वंटार मोग आसल्यार पावना सैलापाचो मोग पूण तूं कितें उलयताय गी तें आमी करण्यानी आमी कर्ण दाखोवंक आसा जेजून सांगला हांव तुमकां दुस्मानचो मोग करून तुका आपयता हांव तुमकां इश्ट हांव म्हणटा एका दाळा तुमी म्हजो मोग करात कशात जाल्यार आनी हांवें सांगल्या प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार जेजू म्हणटा म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमी म्हजे सीस जातल्यात जेजूचे सीस जाय जाल्यार आमी ताचे उपादेश पाळजे आनी जेजू जाल्यार आमकां हो तसो व्हरतो उपादेश हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करात आनी तशें एकल्या की तुमी मोगाचे भाव आनी भयणी जायात जेजून ताच्या रक्तान आमची पातकां पुरां धुवन काडल्यांत आनी ताच्या रक्तान आमकां ताच्या मोगाची रुजवात कितें म्हूण दाखोवन दिल्या आज आमी जेजूची एक आस्त जावन आसा कशें मार्गा देगेन रूख आसा गव्हर्मेंट सील आसा कोणी कातरूंक जायना गे तशें जेजून ताच्या रक्ता मरीप मुखांत्र आमकां मोलाक घेतला आनी पवित्र आत्म्या दंड पवित्र आत्म्याची सील त्या क्रिस्माच्या साक्रामेंता मुखार आमकां मारता तें जाल्यार आमी आज दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर सांपेद्रू म्हणटा की जीव काडूंक पुरो पूण पवित्र आमचो आत्मो काडूंक पयस करूंक कोणाक जायना तें जाल्यार कश्ट आयल्यार आमी सोंसून व्हरून जेजू क्रिस्तांक बरें जाय जे जेजू क्रिस्तांत थंय आमी जाय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो तुमी म्हजो मोग करचे जाल्यार म्हजे उपादेश पाळात आनी कसले ते उपादेश तसो जेजू सांगता देवान आमकां सांगला सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तीन पयलें देवाचो तुजो मोग कर पयलें तुमी सदां सगळींचें राज मागीर तुमकां सक्कड मेळटलें सगळींचें राजाचो तुमी मोग करा एकामेकाचो मोग करा एकामेका बोक्षिया एकामेका अर्थ कणकण घेया दुबळ्यांक निर्गतीक तुमी पावया आनी कालते जावया बळे जायात एकामेका सेवा करयात एकामेकाचे पांय दिवन जेजून केसान दिल्लो उपादेश तुमी पाळयात आनी तुमी हेरांक करता आसतना बरें करता आसतना तांचे तो कांयच तुमी अपेक्षे नासतना तुमी बरें करून मुखार वचया भगवत गीता आमी शब्द आसा निश्काम कर्म म्हणटा आमी तुमी कित्याक बरें काम करतात तेन्ना त्या कामाची मजूर तुमी अपेक्षुची न्ही पूण देवूच आमकां ताचें इनाम दितलो म्हणल्यार त्या खऱ्या भावार्थान खऱ्या मनान मोग करूंक मुखार वचया आनी दुखता पर्यंत मोग करा म्हणटात मदर तेरेसा वायटाक वायट दिनाकात दांताक दांत दोळ्यांक दोळो न्ही पूण मोगा मोग काळजाक काळीज दिवन तुमी सगळींचें राजच ह्या संवसारांत आसचें बरें करा आनी अशें केल्यार खंडितान तुमी म्हजे सीस जातल्यात कश्ट येतना तुमचो भावार्थ साणी नाकात आनी दुसरें जावन आसा जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार आमी सोंसणीकायेन ह्या संवसारांत आमी जियोवचें सांबावल म्हणटा कोरिंथकारां पयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 3 ते 4 मोग जावन आसा सोंसणीक आनी मोग जावन आसा सगळें बरोबर आसता मोग सगळें सांबाळून व्हरता दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां जेजू क्रिस्ता खातीर नाका जाल्लें उलोवंक आयकल मेळ्ळ्या वेळार आमी फाटीं सरचें न्ही पूण ताचें इनाम तसो जेजू आमकां दितलो आनी पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आमी बरें करून तसो जाय जेजू क्रिस्त तो सर्गा सोडून गेल्या उपरांत आपोस्तलांनी 7 जाणां सिसांक विंचून काडलें तांकां दियाकोचे वोर्ड दिले आनी हे बरें करून तेस्ता आसतना आनी जुवांक आपोवन तांच्या तकलेर हात दवरून मागोवंक ताणें आपोवन दिलें कित्याक देवाचें उतार मुंद आसून वसा जाय पवित्र आत्म्याक तकलेर हात दवरून मागच्या मुखांत्र पयलें तावन एक देवून आयिल्ली रिवाज जावन आसा आनी हातांय हात धरून हात दवरून तकलेर मागतात बिसायब कित्याक पवित्र आत्म्याचें देणें मागतात आनी आमीच थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें फेस्त पेंतेकोस्त फेस्त आमी करतना तो पवित्र आत्मा आमचेर वायिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत घट्ट जाय आमी भियोवचें न्हय थोडे वाटी आमी दुसरें कालें म्हणटात निंदा उलयतात तशें अशें म्हूण आमी फाटीं सरता पूण मोगाच्यान
सँड पेपर आमी घाल्ल्या वेळार सँड पेपर घाल्ल्या वेळार ते पॉलिश जाता खंयचें ते वस्त पॉलिश जाता सँड पेपर आमी काडून उडयता तशें कोण आमची निंदा उसारतात की आमचे नाका जाल्ले आमचें नांव पाठ करतात की दे आर लायक सँड पेपर तांकां काडून उडयतात पूण आमी नितळ जाता तें जाल्यार भिये नासतना आमी धैर्यान मुखार वचचें. दुसरें पवित्रात्म येता म्हणसर मोरी अंकार मोरी आनी आपोस्तल राखून रावले तशें आमी सोंसणेकायेन आमी राखून रावूंक जाय. तशें थोडे थोडे जिणेंत वयर सकला आसता तें जाल्यार वयर सकला आसल्या वेळार आमी फाटीं येवचें न्ही पूण आमी मुखार वचचें. तुमी जाणा तें बिल्लू बाना मारतना तें तिके फाटीं येता मागीर मुखार आसा. कितली कॉस्टली गाडी मोलादीक कार जाल्यार सुरू करतना पयलें गाडी तिके फाटीं येता मागीर गाडी मुखार आसा. अशें आमचें जिवानी तशेंच थोडे थोडे एक मेळट आमी फाटीं येता पूण फाटीं गेल्या म्हूण आमी सोडचें न्ही आमी मुखार वचूं जाय. कित्याक देवान बसयल्लो जिजून धाडलेलो पवित्रात्म सदांच आमचे सांगाता आसा आनी तसो पवित्रात्म आमकां धैर्य दिता आनी आमकां मुखार वचूंक आमकां कुमक करता. तरी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण करूंक आमी तयारी करता आसतना आमी मागया तस पवित्रात्म्या कडेन हे पवित्रात्म्या देवन आमच्या वयर वियेनी सांते स्पिरितू म्हूण आमी परतने परतें गीत गाया. पवित्रात्म्याचें गीत पवित्रात्म्या देवन ये म्हूण. पवित्रात्म्या देव आनी फांकय सर्गिता उजवाडाचें तुजें कीन येतू बापा गबड्यांच्या येतू दाता देनाच्या येतू दिव्या काळजाच्या बोसवंदारा बोवर्या आत्म्या तुलो तुसऱ्या स्वादिकर्या विशेवा विशेन नामुर्तेल्या सावळी वोता सुकतेल्या बंधन करे रडतेल्या दाडा संपन्न बरे आत्मे पारेकपण तुका पाते तेल्यांचे नभयतात पडनातले दैवेत राधा सकल बेरले सकल जाले तांडय सकल वाड गेले बागय सकल जाले शकय सकल जाले वाटय पदय लाड गेले लाभय तुझ्या पावत्या तुझे नाशे रातेल्या पदय तुझे साधने लाभशे ग नाशे ग लाभयामका बरे मान पाटेच का सर्ग्याच्या आमचो भावार्थ आमी आतां परगट उसारिया सोतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रात्म्यारी गर्भ समावलो ओंकार मरयेचो जल्मलो पोंस पिलाते काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदून देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान पुनः जिंजलो सर्गा सोडलो सोद पुतळा देव बापाच्या उजया बसला
तेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून येतालो सतमंतां पवित्रात्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडींचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो जेजून आमकां दिल्ले बसवणे प्रमाणे पवित्र आत्म्याक घेवन जियोंक गरज आसची कृपा मागून सर्गींच्या बापाक आमची प्रार्थना उबारुया. सर्गींच्या मोगळा बापा, आमचो पापसाहेब आणि पवित्र सभेचे सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवन देखीवन मुखेली जावं तुझ्या पवित्रात्म्यान बरमन मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय पुढाऱ्या पासत मागता. तांणी लोकांच्या बरेपणा आणि देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सेवेच्या मनोभावान बरमन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या सर कुटुंबाच्या संध्यांनी देवाच्या मोगान जिवन पवित्रात्म्याच्या कृपेन जिवन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुझे आशीर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन पवित्रात्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल जैताच्या वटेन चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व पिडेस्त प्रायवंतांक आनी कश्टा संकश्टान सांपडल्यांक तूं तांचो आदार जा आनी तांकां बरें जिवीत फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार आसल्या आमी समेस्तांनी जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवन बोवार्थाक साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजा पासून तशेंच कोणे आमचे कडेन मागोवंक विचारलाक तांच्या पासूनय मावूनपणी आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या भुरग्यांनी उसारली मागणी दयेन स्वीकार कर. आमी सर्वांनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन जियोंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हर्षिता विस्तारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष पोरीत काळजांनी काणी काणिता उल्हास पोरीत गीतांनी ओपूण ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी घेवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंगये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी घेवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंगये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. मोगळ बापा सर्गीच्या पदवेदाराया सर्वेस पोरार असणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हसिता तुका नावाडटा. तुझे मुखा सरपडटा तुका वाकणटा. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंगये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपदा देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी नेहमी आमच्या पयस विचार अथवा सर्वेस्पर मारून घे. कणवळ्या बापा आमच्या पातक्यांक लागून निरापराधी पूत तुजो आमा अपराध्या पासो कुर्सार मेलो पुन्हा आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन तुज्या गोपान व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्या बरोवन पुन्हा जिवन जालो. तुजें मरण आनी पुन्हा जिवनपण संभरोवन आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाधीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाकून फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकण निवर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पाचकशी शेळी ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पाचकसो लांब युग संपलो विबडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परस संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेंचे सळ दळबा निरंतरे गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मोरान सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससने कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavart सगळ परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनः जीवन भर आमी परगटा
तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो बुंडो आनी सोडूनचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा, सगळे आसा की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पडोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाता, बागेवन जिजाच्या पोती सांगाता, बागेवन धर्मदूत आशिसीचो सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा आनी सर काडे तुका मान वल्यान ते सगळ्या भक्ता बराबर सस्नांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणे आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त तुकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बऱ्योशेन अत्रेकतलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. पळयात जेजू जावन आसा आमचो सोडवंदार. म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळात म्हणलो. तुमचो तसो मोग करूंक ताच्या रक्तान आनी मासान आमकां तो पोसता. ताच्या जिविताक जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सोम्या तुवें बाग म्हाका फोवना पूण भलायकी मेळटली.
सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशीर्रावला सेवच्याक तुका गळाय करी नाका दादोस तुमकर म्हाका जिवो बुंडो हांव सर्गेचो सस्नीक जिवी दिवसो सो कोण कुडमोजी सेवता तो दादोशी जातलो सस्नाक जियेतलो सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशीर्रावला सेवच्याक तुका गळाय करी नाका दादोस तुमकर म्हाका सदांच मोचेतान वाडटल्यो जिवीत उदका चली पवित्रत्म्या कोणतान येयलो मोजे सशी येवदी सस्तीक उदक सेवती सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशीर्रावला सेवच्याक तुका गळाय करी नाका दादोस तुमकर म्हाका उतर मोचे कोण आयकाता म्हाका दडलेल्याक सत मानता तो मरणान तो बचाव जाता सडते तावन पयस रावता सस्तीक जिवी सोडता सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशीर्रावला सेवच्याक तुका गळाय करी नाका दादोस तुमकर म्हाका प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी करो मोग करूंक जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्यो आनी तेन्ना तोय आमचो मोग करतलो आनी आपुणूच मोगान आपले वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बासवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्रत्म्यान आमचें काळजां भर म्हूण आमी बरोशन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सर्पोदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोग संदेश घेवो सोम्या आमी बेटा तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगडता मोग संदेश घेवो
सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगडता मासार कोण तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बरला मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगडता तुझ्या मोगाऊच्या काळीज आमचे लाजता सेवा तुझी करू उर्बे मुखार सरता मोगा संदेश घेवून सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगडता मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगडता मोखाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन हे रंग आमचे देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.